नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आयचे संगीत संवाद कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. आयचे संगीत संवाद कार्यक्रमाचे सोयरे ख्यात हिंदुस्तानी गायक श्री देवराय किणी हांनी. तुमकां आयच्या कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. किणमा श्री देवराय किणी हांनी हांकां पाळण्यांक घालतनाची भारतरत्न आमगे संगीताचे आमगे देशाचे महान हस्ती भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी हांगेल हातान मिगेल मणकेची व्हड गायक जा म्हणून आशीर्वाद घेतील तसले एक भाग्यशाली गायक श्री देवराय किणी. आनी हांगेल बापूसू श्री माधव किणी हांनी मंगळूराक प्रथम पंत पंडित भीमसेन जोशींक आपयश केलेले तांगेल परिचय मंगळूरचे जनांक करून दिलेले श्री माधव किणी हांनी. श्री माधव किणी हांनी मस्तीतले फामाद संगीतकारांक कलाकारांक पुराय मंगळूराक आपयश करून आपणाल घरांत राबोवन तांगेल कार्यक्रम मंगळूरचे जनाक आयकूंक दिलेले तसले एक महान एक संगीत प्रिय मनीस तांणी. तशें आसतना पंडित भीमसेन जोशींनी मंगळूरांतू माधव किणी हांगेल घरांतू तांगेले कितलीगी बैठक केल्ले वेळारी ताजी फायदो मेळ्ळो बालक देवराय किणीक. भोशा सान बालक आसतनाची पंडित भीमसेन जोशींगेले मस्त नमनेचे बैठक कचेरी तांणी आयकलेले आसा. ताजे परिणाम जावन आपणय एक संगीत कलावीद जावका म्हणलेली एक आशा तांगेल मनांतू किरलेले. तशी मानसीक गुरू जावन तांणी पंडित भीमसेन जोशींक तांगेल मनांतू आराध्य दैव जावन दवरून घेतल्यारी तांणी संगीत शिकिले पंडित भीमसेन जोशींगेले शिष्य पंडित माधव गुडी हांगे लागीं आनी माधव गुडी हांगेल शिष्य पंडित नागराजराव हवालदार हांगे लागीं. हांगेले संगीताचे शैली गायन शैली किराणा घराणा आनी हांणी सुमार वर्स तुकून सुमार म्हळ्यार एक 50 वर्सांकय चड हांणी पंडित भीमसेन जोशींगेले प्रभावारी तांणी आशिल्लेची. तुमकां परत एक वेळा आयच्या कार्यक्रमाक स्वागत. आतां तुमकां पाळण्यांक घालतनाची पंडित भीमसेन जोशीन आशिर्वाद केलो. हे चेल्ल्याक तुमी देवराय म्हूण नांव दवरल्यार मिगेल तर्फेन हांव भीमसेन म्हणून हांव घालता म्हूण सांगून मात्यार हात दोन आशिर्वाद करून व्हड गायक जा म्हूण म्हणलें. तुमी म्हळ्यार सांचेर आसतना ताजे उडगास आसना कितले वर्स म्हणटा तुमकां पंडित भीमसेन जोशींक पळयलेले आनी तांगेल गायन आयकलेले पुरा उडगास. ते पळले गेलेले म्हाका सांगेल मिगेल अन्नाची घरकडच्यानाची मागीर प्राय जाता जाताची वाडता वाडताची ते घरकडे येवचे वचचे थंय मिठा सद मामा थंय रामण मामा थंय तांगे थंय वचचे सांज चुकून त्या घरकडे ना ह्या घरकडे वचचे वचचे आशिल्ले. आमगे ते आसतना तेदाना ताजे तागेले ते रियाज एक फावटी आयकून एक असल एक इम्पॅक्ट पडले लायफाक. कसो म्हळ्यार जाल्लें म्हण जाल्यार अशें जावका अशी संगीत म्हणटा म्हण जाल्यार अशी म्हणका ह्या नमने परफेक्शन अशी एक असल एक आर्टिस्ट एक बुलोकार आसू म्हूण सांगून फस्ट क्वेश्चन मार्क आयिल्ले तेची थंय साकून म्हाका ताजे क्रेज सुरू जालें मागीर ते राबायनी. तशें जाल्यार तुमी आरंभीक शिक्षण कोणाले घेतले संगीताचे? आरंभीक शिक्षण म्हळ्यार संगीतांत तुका गुरून एक शिकोवचे एक लेवल थंय ताणें शिकयता. ताजे नंतर तूं ते कशी ते घरकडे बसून रियाज करून ते इनोवेट करता ते तुगेले हाता आसचे. आतां तुका एक संगीतांत एक रागांत एक सरगम आसता तो ताजे आरोहण अवरोहण कशी ओरका कसो कोरका खंयच्या रागार ओत दिवका खंयच्या रागार कशी तूं ताका एम्फसायज कोरका ते पुरो तांणी सांगून दिताची. ते करचें काम आमगेलें ते करता 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 तुका खुदी इनोवेटीव आयडियाज येता. हांतू जाला कसो म्हळ्यार पंडित भीमसेन जोशीन
सगळे ते संगीताचे 7 स्वर ह्या नमन्यात बाउंड्री लाईन घाला म्हळ्यार ते बाउंड्री लाईन चुकून गेले म्हणजे ते बेस्वर जाता तितलं ते साधन करून एक रागा वयर जावं एक भजने वयर एक संतवाणी वयर जावं दासवाणी जावं ठुमरी जावं खंयचे असो ताजेर ताण ते असल एक बाउंड्री लाईन घाला ह्या बाउंड्री लायनाक भायर गेले म्हणून जाल्यार ते ते श्रुती येना म्हणून तसल नमन्यात ताण ते तितलं वायड एक्सपांड करून दवरला सो आम्ही कसं म्हणलं तांतू मध्यंतूची सन 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 कसले असं म्हणून जाल्यार ते भजनेंत की ते काय आमी बंदिशांत की कसं की घालून आमी ते एक वेरायटी हाडूंक आमी ट्राय करचे तसल एक महान दिग्गज कलाकार आले एक ते बंदिश म्हणजे एक व्हडलो विशय तसल एक तानबाजी तसल एक आकार तसल एक लयकरी तांच आनी मारतले मिगेले अंतू हांव पळयले कोणय ना मिगेल 50-50 वर्सांत हांव पळयले कोणय आता विमर्शक पुराय पंडित भीमसेन जोशील गायन आयकून सांगता कसं म्हळ्यार तांगेल वयरी बेगम अख्तर केसरबाई केरकर अमीर खान असले व्हड कलाविदांगेलो प्रभाव आस म्हणून सांग आता तुमगेल वयरी पंडित भीमसेन जोशींगेल प्रभाव आसाची तशीच तुम्ही आनी खंयची कलाविदांगेल प्रभावाक हे दिल्याची एक अमीर खान आला एक मारवा एक बडे गुलाम अली खान आला एक मालकंस मागीरी सादारण म्हणटा भीमसेन जोशीची मियाँ की तोडे जाओ रामकल्ली जाओ वृंदावनी सांग एक मियाँ मलार एक म्हणलेलं आसतना एक प्रायवेट अंतू न भूतो न भविष्यती आणि तशी कशी आज ते पुढे आणि कोणी म्हणी आणि कोणी म्हणू ना तसल नमने एक गायकी ताणें तांतू क्रिएट केला म्हणारी मागीर ते यमन जो दरबारी कानडा जो ते तागेले एज जाता 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 वॉयसा मॅच्युरिटी येवन डेप्थ येवन ताणें एक 10-15 राग ताण म्हणल्यावर येस पळय आणि सद्या कोणी ते घाल्लेले ते गिटी दांटून वचना ते शिकून ताण ते दवरून गेलो आता मी एक खंयचे एक हे आयकूं येती तुमगेले खंयचे हां भीमसेन जोशीलेचे फेवरेट राग आमी कसं म्हळ्यार ताण म्हणलेले आशिल्ले आमी म्हणून एक प्रयत्न करचे हां हे रागाचे नाव मियाँ की तोडी म्हणून हे राग सूर जावच्यो अशी मागीर ते वाडता 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 खेळ नंतर बंदिशार वता बंदिशार गेले नंतर ते एक ताजे एक आउटलुक विंगडता खेळ म्हळ्यार तुका चिके ते स्लो वचत अगूर आतां तुगेले
आमगेले एक ताळ धरली म्हणून जाल्यार ते बार मात्रेर वतना ताका सम्म खाली येतना ते एक 20 मिनिट राग एक्सपान्शन करूं वता मागीर तुगेले तांतू येवचे बंदिशांतू तांतू एक वजन चड ते तुमकां एक बंदीश जावं जाल्यार भीमसेनाल बंदीश दाखय लंगर कागरिया जिन मारो लंगर कागरिया जिन मारो लंगर कागरिया जिन मारो लंगर कागरिया जिन मारो मोरे अंगवा लग जाए लंगर कागरिया जिन मारो सुन पावे मोरी सांस लदिया सुन पावे मोरी सांस लदिया सुन पावे मोरी सुन पावे मोरी सांस लदिया दौर दौर घर आ लंगर कागरिया जिन लंगर कागरिया जिन मारो जिन मारो हे बंदिश दोळ धंकून ऐकले रे पंडित भीमसेन जोशींकाची ऐकलेले एक अनुभव पुरा देवाल कृपा वय आणि ताका आम्ही आराधन केलेले वय आणि तागेले ते ऐकून कसं आता मी पंडित भीमसेन जोशीक मस्त जनानं अनुकरण करचे पळयताचे होय ते अनुकरण नाशी स्ವಂತಿ केरी गायन करताना तुमगेले जालेले कसल अंश पळय तुम्ही सेरसून घेवन तांगेले गायन आसून म्हळ्यार तुम्ही विभिन्न म्हणून कशी दाखोवचे साध्य जाता त्या म्हळ्यार स्टेजार एक फावटी बसले नंतर भीमसेन जोशी गायन सुरू जाल्या नंतर तांतू भितरी खंयची राग आरोचना पासा भितर खंयची मार्क्स येवचे ते आमकां ते कळ्ळे म्हणून जाल्यार राग ज्ञानास म्हणून जाल्यार तांतू तुमकां कश्ट जायना तकतकीत ऐकतल असं म्हणून जाल्यार तकतकील अकंपनीमेंट्स मेन अकंपनीमेंट सेम टायप वाजीत म्हणून जाल्यार आमी चिक्के तेकड गेले म्हणून जाल्यार तो खंयकी आसता आमी खंयकी आसता अकंपनीमेंटान करेक्ट आस म्हणून जाल्यार हार्मोनियम प्लेयर करेक्ट आस म्हणून जाल्यार आतां शुद्ध कल्याण जावो मांड जावो भूप जावो हें पुरा तुका तांतू मध्ये हंसध्वनी लागून जावं जाल्यार हे बट ते म्हाका शाळा आपास ते थंय आनी रब्बत शिकोळका तांत तशें वय तुमगे स्ವಂತಿಕ वय नाजाल्यार ते बरी एक अनुकरण तूं भीमसेन जोशी कॅसेट ऐकूचे लायक वय आमगेले म्हणलें कसं ना तांतू वय तांतू आमी कसं म्हळ्यार ताणें तें कसं सोडला पळय वय चूक करून वय 99.99% सगळे ते संगीतान ताणें ते कवर कोण जाला वय ते 0.1% सोडलेले आस पळय तांतू वेंचूचे आमी वय म्हण ताण केलेले साधन आमी वय करूं ना वय वय तसले नमने तागेले एक वय प्रयत्न तांत घाला आनी ताणें भरलेले 0.1% कसं आमकां वेंचूं जाता ते वेंचूचे वेंचून तांत आमगेले गायकीन घालून तांत एक कसले एक नवें क्रिएट करूंक आमी ट्राय करचे तांतू ते ट्राय करचे म्हळ्यार कशें म्हळ्यार ते स्टेजारय ट्राय जावता घरकड बसून ट्राय केल्यार मागीर ते घरकडेय म्हणून वता स्टेजार म्हणून तुका धैर्य ना स्टेजारय बसून ट्राय कर स्टेजार बसून ट्राय केल्यार एक एडवांटेज कसं म्हळ्यार तुका ते परफेक्शन थंय स्टेजार येता म्हळ्यार तूं लायव्ह परफॉर्मन्स नावे तूं चुकलें म्हणून जाल्यार अळशीक चुकना तूं पळयता तशें करून त्या परफेक्शना वाट ते वय आतां पंडित भीमसेन जोशी तुमगेली इतले आराध्य दैव तुमगेले
जाल्यार तुमी तांगेल्याक संगीत शिकचे प्रयत्न करणे म्हाका तांगेल्या वचचे जाल्यार केदन सुलभ भायर म्हाका तांगेल्या घरा कडेन वचची हय सुलभ भायर रामण माम आशिल्लो सद माम आशिल्लो मद माम आशिल्लो मिगेल आनू आशिल्लो म्हाका जेवकाला तांगेल्या घरा कडेन सीद वचयले तेदन आमकां येता एज्युकेशन हें तें म्हूण सांगून जालें हय तेदन हांव स्कुलान तूं कॉलेजान तूं पुरा म्हाका फिल्म म्युजिकान मातशें इंट्रस्ट नाशिल्लें आमी तेदन आम्मानांनी तयार करून खंयची एक साना म्युजीक कॉम्पिटिशन आमगेलें म्हळ्यार जॉयंट फॅमिली आशिल्ली म्हगेल्यो भयण्यो आमी काश्या भयणाची म्हगेले मंताल चेडू आमी पुरा ओटू वचून खंयचें एक कॉम्पिटिशन आसा म्हण जाल्यार आम्मानांनी आमकां सांगचें पळय कशी राबुका स्टेजारी कशी राबुका अशी जज्जांनी शिकोरका मागीर एक आम्माला एक पाप तिणें एक पद सांगिल्लें आसा तें म्हणका म्हण प्रायज मेळ्ळी म्हणून जाल्यार आमकां खूब येवची हांव इतलो लायक म्हणून तिणें प्रायज दिवन येता आनी हांव वचना तेदन दुखून तें एक माते आशिल्लें आमकां ते म्हळ्यार चेडूपणार ते आमकां ते जावन गेले ते मागीर 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 हांगा गेले आमी पंडीत जेले स्टार्ट केले नंतर तांतू मागीर कसो येयले म्हणून जाल्यार हांव तो इम्प्रुवमेंट करूं कशी वय आमी कशी जाला म्हाका कितें मेळ्ळी म्हाका प्रायज इतली मेळ्ळी तें इम्पॉर्टंट न्ही तूं कशी म्हणला आतां आमी एक स्टेजार बसले नंतर एक परफॉर्मन्स दिले नंतर संगीतकाराक ताका जे म्हणलेले मनशाक ताका जावन ते सॅटिस्फॅक्शन जाला म्हणून जाल्यार मात ते प्रोग्राम तुका मना समाधान दिवची वय जन कितले माथेले वच त्या विंगड फस्ट आमकां आमगेले भितर आमगेल्या आत्माक आमी ते प्रूव कोन्न दाखोवचो म्हळ्यार हांव म्हणलेलें करेक्ट वय की न्हय त्या प्रोग्राम तांतू मेळची सूख आसा पळय हें खंयच्यान तुवें तुमी पंडित माधव गुडिल्याक संगीत शिकूक गेल्लेले आनी खंय शिकलेचे आमगेले ऑन एंड ऑफ रिलेशन भारी क्लोज आशिल्ले आमी भारी क्लोज म्हणजे आमकां एक्चुअली माधव गुडिले गुर्तु ಕೊಂದಿಲೋಚಿ आमकां भीमसेन जोशी ನಮ್ಮ शिष्य इವರು तेदन माधव गुडी तागेलो पट्ट शिष्य जावन आशिल्लो आनी एक श्रीकांत देशपांडे म्हण आशिल्लो आनी श्रीपती पाडेकर म्हण आशिल्ले हे तीन जाण तागेले मेन भीमसेनान संगीत कोणाकय सोंड दिला म्हणून जाल्यार सगळे तागेले सर्वस्व ताणें स्वरज्ञान दिला म्हणून जाल्यार तांतू हे तीन जाणांक स्वरज्ञानान तूं माधव गुडी तसले एक ज्ञान पावयले मनीस एक हेजी वैरीच म्हणटा स्वरांत जाल्यार भीमसेन जोशी कसं म्हणा ते ताळ ते गर्जन तागेले ते पर्सनॅलिटी सगळे ते तांतू ताणें ते मारून व्हेले सगळे महफिल म्हणलेले आसा पळय ते ताणें सगळे जागृत करून संतवाणी म्हणून सांगून इंट्रोड्यूस केलेले भीमसेन जोशी आज संतवाणी खंय वचून रावले आज महाराष्ट्रा लागली समाधी म्हणले म्हणून जाल्यार कितले जन आज लोळ्या उद्दाय नाट्य संगीत रवमी ही स्वर्गावन लंका तांणी म्हणले म्हणून जाल्यार हांव लास्ट टायम डोंबिवलीन तूं भीमसेन जोशी संगीत समारोहांत तें म्हणलेलें तें कशें म्हळ्यार हांगा तें रेकॉर्डिंग जालेलें तें एक सीडी आशिल्ली म्हगेली तातूंत रेकॉर्डिंगान तूं तो हार्मोनियमा बाप शंकर शेणै म्हणून आशिल्लो ताणें कशें की पद्मा पै ओटकारार वता पद्मा पै तेदन म्हगेलें गुर्तना ताणें तें हें आयक म्हूण सांगून दवरलेलें ह्या मनशाक नेक्स्ट इयर आमी व्हरचेची ते पद्मा पैन सगळे ते समाज ते JSB तूं म्हाका सुरे बंबय व्हरून त्या स्टेजार बसून रवमी ही स्वर्गावन लंका म्हणटना म्हाका भीमसेन जोशी ओट बशिल्ले तुलसीदास बोरकर म्हण आशिल्लो कसल तान मारत रे तूं म्हाका आगेल उडगा जायल रे पंडीत जी लापास म्हणून एक दोन पटी म्हाका वन्स मोर म्हणून मनीस करयले स्वयंवर सीतेचे जाले सीतेचे मराठी सिनेमांतून पद ते एक इदेच ऐकू येत की हरी रौम्यही स्वर्गावून लंका इच्छा कीर्तीचा सागर लहरी इच्छा कीर्तीचा सागर लहरी नादविती रंका रौम्यही स्वर्गावून
लंका हें पद तांतू 2 राग घाला ताणें तांतू हें पद राग बेस्ड इंदोळाच बरी आसा इंदोळा वयरी ते दाट कंठ आशिल्ल्यांक इंदोळ म्हणूक ताजें एक वजन विंगड तांतू तानबाज्यांनी करूं भारी तेचे करून खंय गेल्यार म्हाका त्या प्रोग्रामांत खंयच्याय प्रोग्रामा वच सुरू हे पद एंड जावची पयलीं फुडेची 10 चीट येता रमी स्वर्गांव लंका म्हणून ते म्हण म्हाकाच पुरो जाला वय 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 तांगेले तांणी मस्त नमनेचे सिनेमांतूय म्हणला अनकही तूं म्हणलेले कतिरी तांकां राष्ट्र रघुवर तुमको मेरी लाज वय मागीर आमगेले संध्या राग सिनेमांतो तान्नेने ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ मागीर ते ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗು तान्नेने बालमुरळीन एक हिंदुस्तानी कर्नाटक शैली भारी अद्भुत तुम्ही पंडित भीमसेन जोशी आणि पंडित माधव गुडी हांगेल दोग्गल गायन अंतू कसं साम्यत आणि कसं फरक पळयता भीमसेन जोशीले ताणें सर्वादी सर्व गायन तागेले ज्ञान दिलेलें म्हळ्यार माधव गुडी मात्र माधव गुडी तग्गेल पीक टायमार भीमसेन जोशी कोण माधव गुडी कोण म्हण तसल म्हणटा मस्त गॅप ना आशिल्लें जाल्यार भीमसेन जोशीक तागेले देवाल दयेन तागेले प्रयत्नान तागेले कंठू ह्या नमने तागेले दाट आशिल्लें म्हण ते डिफरन्स तितलेची नांव फिरत पूण सादारण म्हणटा एकल जाल्यार एक कांतो डिफरन्स तो क्लीन दाखयत आशिल्लो कशें म्हणटा तानबाजीन तानबाजी ताणें कितें म्हणचे तान मारता जाल्यार वाग अशी मारी ताण मारल्या वरी लय करी तान मिगेले लायफ हिस्ट्रीन तूं सुमार आर्टिस्ट आयकला जाल्यार तितलें आयकलें तूं भीमसेन जोशी लागी मारता लय करी तांचो कोणी तशी मेलोडी तो मिक्स करता आशिल्लो तांतू बट ಕೆಲವು ಜನ मेलोडीक चड इंपॉर्टन्स दिताची लय करी तांचा दिनाची एक घराणे एक गायकी स्टाईल आसा त्या गायकी स्टायला प्रकार जाल्यार हिंदुस्तानी क्लासिकल म्युझिक आणतो किराणा घराणा आणतो एक सगळेच एक ते किराणा घराणा म्हणून सांगून वाडोवन दाखयलें म्हळ्यार भीमसेन जोशी तुम्ही पंडित माधव गुडीले तुकून शिकिले अंश कसल ते खंयचेय तुमगेले हांतू गायन हांतू तुमी प्रस्तुत केलेले तांणी तांगेली एक केदना आशिल्लें कशें म्हळ्यार तांगेले आनी भीमसेन जोशी गुरू भक्ती आनी तांगेले गुरू शिश्य परंपरा विंगड ताजे नंतर अगूर अगूर चेंज जावचें सुरू जालें गुरू आनी शिश्य म्हळ्यार दोस्त शी जाली गुरू आनी शिश्य जावन आसल्यार मात तांतू तुगेले हायेस्ट तुगेले संगीता ज्ञान वाडता गुरूल भंय आसता हे आमी भारी क्लोज फ्रेंड्स आशिल्ले हांव आनी नागराज हवालदार काल नाही पयर तागेले मेसेज आशिल्ले पर 15 तारीखे तागेले प्रोग्राम आसा म्हाका वोकल सपोर्टा बसचो म्हणून तांतू कसो जाता म्हळ्यार आमी तागेले प्रोग्रामा म्हाका बसता आशिल्ले तंबूर घेवन ताजेन आमी तांकां रिपिटेशन करचें रिपिटेशन करून माधव गुडीन केदनाय सांगचे आशिल्लें स्वरा वयर खंयचे स्वर आसा पळय ताजेर तुमी खंयची स्वरा वत दिवका त्या स्वरा वत दिले मात त्या गायनाक प्रभाव चड येता तान मारची म्हणून जाल्यार कशें म्हळ्यार एक बॉल कितलो फास्ट तूं दोरे मारता पळय ताजे डबल स्पिडार म्हाका जाता तुका एक तान मारून वयची स्वरार चुकून तुका जम्मान ते तुका येवका म्हणून जाल्यार त्या स्वरार तूं कितलो ते पवर घालका त्या म्हाका मेन बसयलेची माधव गुडी खंडीत तांतू कसले संशय तांगेले उडगा सारी खंयचे एक तांगेले उडगा सारी ताणे हें म्हळेलें आसा यमनार एक भजन म्हळेलें आसा भारी छंद नांव दुर्गार म्हळेलें आसा तुमकां हांव यमनार म्हळेलें एकदां घालून ಮುದ್ದು ತಾರೋ ರಂಗ ಎದ್ದು ಬಾರೋ ಮುದ್ದು ತಾರೋ ರಂಗ ಎದ್ದು ಬಾರೋ ಅಂದವಾದ ಕರ್ಪೂರದ ಕರಡಿಗೆಯ ಬಾಯಳುಮ್ಮೆ ಮುದ್ದು ತಾರೋ ರಂಗ
ಎದ್ದು ಬಾರೋ ಮುದ್ದು ತಾರೋ ರಂಗ ಎದ್ದು ಬಾರೋ. ಭಾರಿ ಚಂದ ಭಾರಿ भारी चंद वय आम्ही मला आम्ही दोन म्हणीत आहे आ ओहो म्हणून का त्या माधवगुडीला ताण चड कन्नड भजन तागेले मस्त असं हा हा अनेक तागेले दुर्गा रागार म्हणले असं हा तर एक तुमकी काल एक जस्ट एक झलक दाखयता. आड पोगोण बारो रंग कुडिय मोना ತೀರದಲ್ಲಿ ಆಡ ಪೋಗೋಣ ಬಾರೋ ರಂಗ ಕೂಡಿಯ ಮೋನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಆಡ ಪೋಗೋಣ ಬಾರೋ ರಂಗ ಕೂಡಿಯ ಮೋನ ತೀರದಲ್ಲಿ. ತಂತು तगेलंतू मेलोडी चेड हा हा हो वॉयसा काही चेड ताण इम्पॉर्टन्स दिवचे आशिल्ले ते मेलोडीक हा हा आनी माधवगुडीला मेलोडी खंडापटे मेलोडी तागेले चेड आनी दासनंत आगोवन एक तोडेर म्हणलें आसा ते नेक्स्ट टायम आमी तुमकां लायव्ह प्रोग्रामाक येयास म्हणजे जाल्यार हे दोन म्हाका खंडीत आका म्हणका हा हा हे दोन म्हळ्यार भीमसेन आले. आणि आता जाला कसं म्हळ्यार त्या किरणा घराणा ते ऐकून 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 म्हण 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 आता तू खंयचे नव पद दिल्यार पळय ताजेर वत त्या स्टायलार वत हो 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 म्हण ताळ तक्का सेट जावन गेला. वय वय आता तू नवे कचले म्हण म्हणून आता प्रभाकर कार्यकराले की यास कमलाने कमला वदाने म्हणून ते आता हांव म्हणलें म्हणून जाल्यार ते वत ते भीमचे त्या स्टायलार वता वय वय म्हळ्यार हांव ते मायंड डायवर्शन आसना एकांतू दवरलेलें बट ते दवरलेल्यान कसले मिस्टेक ना 10 घराण्याची वट्ट करून ते कसं म्हणटा ते कशें की आमचे गेले रंधय जावन ते आयकून टेस्ट आसता का जाल्यार गजबज गजबज जावचे बदला एक घराण्यात जरी तंतूची कसं म्हणकरी आनी हे म्हाका घडी 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 म्हाका ह्या दिवच्याक आमगेले म्हगेले एक भारे एक आपतू डॉक्टर सूर्यकांत पै डॉक्टर सूर्यकांत पैन तत्तावळ 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 सांगू कसं रे तांतू कसले करी हागे लायक रे तागे लायक तू म्हणची जावकाले अशी म्हण तागे लायक हागे लायक. आनी आमी इलेक्ची कसं म्हळ्यार एक तान पोर ऑन केलं सुद्दां हांव पंडीत जालो ते म्हळ्यार सागर ते पंडीत जावच्याक ताकेक आमकांची तुगेल मनांत तुक्कळ का आपण पंडीत वैकी न्हय म्हणून खाली पंडीत खाली विदुशी हे आमी घालूंक भारी सुलभ जाल्यार हे पांय तुगेले ते मना कटकता ते जेवचे न्हय ते कोरका म्हणून जाल्यार तकतकीत आमी योग्य व्यक्ती जाले म्हणून जाल्यार मात्र आमी ते कोरेच शिवाय. आनी कसं म्हळ्यार आमी कसं तुगेले परफॉर्मन्स म्हणून जाल्यार स्टेजार आमी दाखोवं का आता जाला कसं म्हळ्यार आता अर्थ 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 लेटेस्ट पळयतना फुडें हांगेले व्हड व्हड कलाविद पुरो आशिल्लीची तांणी गुरूल नांवांनी घेवची भारी उणें. आता रवी किरण म्हणून मणिपालांत साऊथ केनरा म्हणटा तो ताका आशिल्लें ज्ञान आसना तागेले तो शिकोवचा पक्का कशी ते स्टुडंटाला मात ताका हांव तागेले 1-2 फावटी मेळ्ळा तागेले फायन पॉयंट्स घेवचे हांव तागेले वता खंडीत ताका वता. आनी आमी कोणाले शिकल्यास पळय तूं 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 शिकची हागे लागी घेवची नांव भारत रत्न आहलें ताका ताका अर्थ ना जनाक ते येदूर बशिल्ले आयकतले श्रुती तांकां श्रवण सिद्धी केलेले मनशां ते तांकां कळटा आमी म्हळेले परफॉर्मन्स जन आनी ते आमकां कंपेर करता शिवाय तो तागेल्या वरी म्हणटा म्हणून म्हणून आमी काडटनाची हांव बडे गुलाम आली तुका बडे गुलाम आली आनी तुगेले गायनान तुका ते जमीन आसमान तुका ते व्यत्यास आसतना जना कळटा जाल्यार जन कसं म्हळ्यार न्हू तो बसून आसता उलयनाची. आता तुम्ही मागीर पंडित नागराजराव हवालदाराल्याचे तांणी मूलतः पंडित मल्लिकार्जुन मनसूर आणि पंचाक्षरी स्वामी मत्तिगट्टी हांगेल पळय शिष्य तांणी म्हळ्यार मल्लिकार्जुन मनसूर अट्रवली जयपूर घराण्याचे म्हणटा तुमकां हांगा ಸ್ವಲ್ಪ घराण्याची ना म्हाका हांव येतना आय वॉज व्हेरी पर्टिक्युलर अबाउट किरणा ओनली म्हाका ताणें माधवगुडीन ताका फोन करून सांगतना सांगलो किरणा घराण्यात ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ
ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಈಗಲ್ಲ, ಮುಂಚಿಂದ ಕಿರಣ ಘರಾಣದೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಿರಣ ಘರಾಣದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಕಿರಣ ಇದರಲ್ಲಿ. हां हां तुम्ही नागराजराव हवालदाराला एक शिकील नवं अंश कसं आम्ही नागराजराव हवालदाराला कसं म्हणा री तगेले तो ओन क्रिएशन करत आशिल्लो. तगेले ते ओन क्रिएशन आणि तगेले एक एडवांटेज कसं म्हणा तगेले चिरडो तगेले ताणे ट्रेन करून एकला वोकलिस्ट करून एकला तबलिस्ट करून ओंकारनाथ आणि केदारनाथ लायक वाजितात आणि परा 5 तारखे तगेले अंतो प्रोग्रामस भीमसेन जोशी संगीत समारोह ಅಂತ ताणे कसं म्हणा री तगेले सॉफ्ट म्युझिक चढ ख्याल म्हणतो बंदिश म्हणता पुरा म्हणता बट तगेले एक स्टाईल विंगड तगेले स्टाईल म्हणा री तो किरणा बंदिश म्हणल्यारच न्हू तो 2-3 घराण्याची तक झलक तांतू दिसता एका घराण्यात दिसता. फॉर एक्झाम्पल आता भीमसेन जोशीन म्हणले म्हणून जाल्यार री ते हॅमरान मारल्यावर या कशी म्हणा री मऊ हॅमरच पळय ताजेन आणी मारल्यावर तितले व्यत्यास तितले इम्पॅक्ट सेम त्याला प्रभाव तुगेले जड्स आणि तानी आमगेले शिवशरण आंगेल वचन अक महादेव वचन भारी एक माहिती असेल मनीष नाही तानी खयाल गायनाक ते वचन तानी यूज केले. तसल प्रयोग तुम्ही कोंकणी पद घेऊन आणि केलेल जो असगी म्हणल्यार कोंकणी पद तू म्हाका एक 2-3 ऑफर येईल जाल्यार कोंकणी अभंग पदां कसं जाता म्हळ्यार मराठी अभंग येवची ते उठावस न्हू तें कोंकणींत येना. हांव 2-3 हांगा लोकल आर्टिस्टान म्हणलेलें आयकलां तांतू तें उठाव येना. मराठी अभंगाचे तांचे एक वजन विंगड तांगेले ते उच्चार तांगेले ते वर्डिंग्स तांगेले ते नामदेवाले तुकारामाले तांणी बरयले एक ते तूं कशी उच्चार करता ताजेर आसचे म्हणजे कोंकणीन तुवें त्या नमने समर्थ लिरिक मेळ्ळ्यार कोरेत समर्थ लिरिक्स मेळका आनी तसले कंपोजर मेळका आणि तसं राग घाले मानता चंद्रशिवाय. आता तू आता अर्थ ऐकला तू आता जनान उरलेल्या ते पिलू गई आणि कसं की गई नवे रागा नावं सांगता. पेरेंट राग असं पळय पुर्या धनश्री पुर्या कल्याण मालकंस दरबारी ललत मिया की तोडी गुजरी तोडी वृंदावनी सारंग मिया मलार रामकली जोगिया यमन मारवा तसं तर उणजावा आता नव राग नव रागावेर जन कसं ते इम्पॉर्टन्स दिताची म्हळ्यार फुडले राग ते जिवन ते आणि ते अमर ते राग पुरो त्या रागार म्हळ्यार ताजे एक प्रभाव विंगडतो. आता पिलू आम्ही गोतस म्हण जाल्यार तसले आमी तितलो पक्का आसून आमकां तांतू वेरायटी हाडूचे जाता म्हण जाल्यार मान म्हण कशें नांवे आनी म्हणा आशिल्लें भीमसेन जोशी म्हणत आशिल्लो तागेले ते खंयची ग्रिपच पळय त्या ग्रिपा मद्दे तूं आमी म्हण कशें ते ಒಟ್ಟು आमकां गोतस म्हूण सांगून पांडिती दाखोवचें वचना. आता तुम्ही दिल्लेली विभिन्न कचेऱ्यो खंयची गांवांत तूं पळय दिला तुम्ही हांव मुंबय दिला नासिका दिला SGS सभा चेन्नई कसले सहपती थंय हिंदुस्तानी म्युझिक ऐकत भयंकर SGS सभा संयुक्त गौड सारस्वत सभा ते विजय अक्का आणि नायक माम म्हण आसाची तांणी दिवची प्रोत्साह तांणी दिवची मर्यादा ते एक सभान तू एक 800-1000 जन मेळटाचे. म्हाका सुरवेक चेन्नई ब्रेक दिलेले विजयकान आनी नायक मामा आमगेले हांगाची आमगेले घरालाची भारताक म्हण आशिल्ली बस्ती तीन म्हाका तांगेले गुर्तू करून दिलो अशें म्हणटा. बस्ती भारताक म्हळ्यार अर्थान तूं वय भारी बेजार जाला ओके त्या तीन म्हाका गुर्तू करून दिलो चेन्नई वचून म्हणटा भंडारकर कशी म्हणता म्हण म्हणलें हांव ते म्हणली नंतर तूं तांगेला निमगो म्हणची पुढे तूं म्हगेला निमगेले ती म्हगेला तर वर्सा एक प्रोग्राम तांणी कसलेय कल्चरल कमी आसा म्हण जाल्यार एक म्हगेलें नांव खंडीत येते एक तांणी पद्मनाभ पै बॉम्बे आमी ते पुरो विसरूं ना कसलें म्हळ्यार म्हाका बॉम्बे तूं नांवां नातील तेन्ना म्हाका गुर्तूय ना खाली कसं कार वरती आयकून यो हांव सेकंड माम तुका बॉम्बे व्हरता म्हूण सांगून सुरवे भीमसेन जोशी संगीत समारोह म्हाका स्टेजार चडयलो ताणें आनी एक मणिकर गोपाल कृष्ण शानबाग
बेळ्ळारीचो पुरा भंगार ते पुरा तो जेव्हा तागेले सगळे कुटुंब तागेले चेडूय चल संगीत प्रेमी ते डॉक्टर सूर्यकांत पै कशी आमगेले मिगेल तो देवू तो संगीतान म्हाका एक देवूची अनेक श्रवण सिद्धी आम्ही इलेक्चे जनाक कळना म्हणून सांगता आता डॉक्टर जी लक्ष्मण प्रभू ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಜ್ಞಾನಸ್ತಕ ತುಮ್ಗೆಲ್ ಸಿಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಳರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಪೈ ತಿದ್ದು ಸೇವಿച്ച ಜೈನಿ ನಾವು दोग जन आशिल्ले अनेकलो आमगेलो डर्मटॉलॉजिस्ट डॉक्टर गणेश पै म्हाका पयर अर्थ तो ह्या नमने संगीत तशी नायक माम म्हणून मंजेश्वरांत ताणें म्हाका कसं केलें म्हळ्यार खंयची एक ही पयसून आशिल्ली ताणें गम्मत तयार म्हळ्यार शुद्ध कल्याणाचे ते व्हिडिओ कोणाक एकल्याक पेटोवन 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 ताका बोल घे तो कोण रे देवराय किणवे तशी दिसता रात्री म्हाका गेलो फोन किण माम नमस्कार नायक माम उलयता एम एन नायक आमी ताका नायक मामू म्हणचे मंजेश्वरचो कडेरी ताण बुद्धांत आमचीच म्हण एक ग्रूप आसा अमेरिकांत तांतू म्हाका ऍड केले तांतू प्रेमचंद मामू सुरेंद्र मामू आमगेलो केवी कामत वामन मामू आमगेलो ICICI बँक कसो लेख तांगेले ते प्रोत्साह तो खंयचे एक प्रोग्राम असो म्हण जालें किण माम आमी देवराय वी आर विथ यू ते एक व्हड विषय न्हू हांव भीमसेन जोशी संगीत समारोह हांगा करतना तांणी दिले खंडापटी सपोर्ट केला म्हाका डॉक्टर सूर्यकांत आनी एक देवा रुपार आसा म्हळ्यार नागेंद्र बाळेगा VNR गोल्ड बंटवाळ तो जो तागेले सगळे कुटुंब बायल चेडू कसो एक संगीता प्रेम कसो एक प्रोत्साह तांगेलो म्हाका भयंकर सपोर्ट केला आनी बंटवाळांतू नागेंद्र बाळेगाल खंयचे कसले फंक्शन आसा म्हण जालें थंय तूं आपास निंगू को म्हणना थंय म्हगेलें नांव आसा म्हणलें तशी ताण म्हाका केवला फावंडेशन म्हण एक आमगेले प्रदीप उल्लाल गुरुजी म्हणून तो एक सिद्धी पुरुष तो ते केवला म्युझिक फेस्टिवल म्हणून करतो नवीन ताका एक कसं म्हळ्यार नव आर्टिस्ट हाडचे नवे आर्टिस्ट सोदून काडचे तांकां काडचे थंय एक म्हगेलो प्रोग्राम नागेन मामान म्हाका तागेले गुर्तू कोन्न दिवन आगेले आयकयाची मागीर तुमी जावकले प्रोग्राम तेजे इन्फ्लुएन्सर दिवचे नाका आनी एकलो दिवाकर कद्री म्हणून आसा फुडलो फर्स्ट यंगेस्ट मेयर तो इंडियाचो म्हाका शॉक मेगेल्या चेड भजन ताका कोतस आमकां कळतो पळय एक तागेले सपोर्ट दिवाकर कद्री खंय कसले साना प्रोग्राम असो म्हण जालें फर्स्ट म्हगेले रेकमेंड करता म्हाका तशी सूर्यकांत पयले आतां आमी लेखचे आमकां संगीता ज्ञान आसा म्हणून कसलें ना आमी आतां कसं आसा पळय तांतू आनी आमी आतां इम्प्रूव जावं कशें आनी मस्त शिकूं मेळटा मागीर आमी लेखचे कसं म्हळ्यार तागे तो कसले यो कसले म्हणून प्रती एकल्यान एक स्पेशालिटी आसता आनी येवची अंतू मिगेल हांव आयकलेलें अंतू मंगळूर अंतू साऊथ कॅनरांत सादारण म्हणटा एक झलक आशिल्ली म्हळ्यार एक डॉक्टर दामोदर हेगडोची सूर्यकांत पयलो बच्चो ताका आनी पांय धरुपाक वेरे एक स्टेजार यो आनी की तो तागेले एक सिद्धांत पळय सादारण मामा वयरी गेलो तो पुरा म्हाका मिगेल परफेक्शन आयले शिवाय हांव स्टेजार येना कितें म्हाका जेवकाला बसता तुगे व्हड बसता आनी खंयची प्रोग्रामान तूं डॉक्टर सूर्यकांत पै डॉक्टर जी लक्ष्मण प्रभू डॉक्टर गणेश पै आमगेलो एडवोकेट प्रेमानंद किणी तो एक भयंकर संगीता प्रेम तो मिगेले म्हाका मस्त सपोर्ट करतो संगीतान मिगेलो बापा मिगेलो आनू आनी नेकलस लास्ट मिनिट ते भीमसेन जोशी भारी लागेश्वर मिट्टाचे सैद मामाल पूत सतीश पै म्हणून सिंडिकेट बँक मॅनेजर आशिल्लो भारी क्लोज भीमसेन खंयची गेल्यार भीमसेनान ताका तागेले प्रोग्रामान तो हायेस्ट लास्ट अटेंड केलेलो ताका सादारण म्हणटा गायनाचे सादारण तंबूर आयकले सादारण म्हणटा तो हे अशें सुका हे राग अशें सुका हें म्हणलें म्हण जाल्यार हें खंयची सुवीन तूं खंयची हॉलान तूं कशी बसून म्हणला म्हणून सांगून ते सतीश पै गोत आसता तो आमगेलो भारी आपतो सतीश माम आतां खिणमाम तुमगेले ऑडियन्साचे गात्र नाजाल्यार ऑडियन्सा बशील जन म्हळ्यार वजनदार म्हळ्यार एक संगीतग्राही जन हंगेल वयरी तुमगेले कचेरीचे परफॉर्मन्स चड उण जावचे सगळी म्हळ्यार उणे जन नातले चड जन फॉर एग्जाम्पल हांव तुमकां सांगता डॉक्टर जी लक्ष्मण प्रभू जो डॉक्टर सूर्यकांत पै जो मिगेल आन जो सतीश माम जो असे एक 5-6 जणांनी बैसून म्हणून जाल्यार तुका ऑटोमॅटीक कॉन्शियस जाता मनीस
हम्म. हे म्हणा संगीतान तू 24 घंटे संगीताची वय हम्म. ऐकून ऐकून ऐकताला कसं पळय म्हणताला की चढ श्रवण सिद्धी केलेलं का वय तांकां एक दिसान चूक केलें कळतं हां हम्म. आता मी गेले घरकडेची हम्म. खंय हांव प्रॅक्टीस करतना चिक्के हेकडे जाल्यार हम्म. कुठल्या बायला वाचारी शिकून आयली कसं म्हणत असतो हम्म. तितलं म्हळ्यार तांकां तिका तें ऐकून 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 हम्म. तिका ते अभ्यास जाला हां हां हां. चिके हेकडे तेकडे गेले म्हणून जाल्यार हम्म. कुडल्याशी पळयलीची हम्म. त्यांनी असल पुरा व्हडले व्हडले कलाकार ऐकतले नासतना व्हडले व्हडले कलाकार ऐकलेले मनशांनी हम्म. चिकेचे कॉन्शियस जाता हम्म. कॉन्शियस जातना म्हळ्यार आमी ते 100% ते मना घेतले म्हणून जाल्यार गायन फेल जाता तातूंत 25% आतां परफेक्शनार आसूं का म्हणून सांगून त्याची मन दवरून हम्म. मागीर ते एक पाटी तांगे पळोवन अशी तांगेले एक हात अशे येयलो थंय तुगेले ते प्रोग्राम मागीर तूं गाडी ताणून उडय हां तांणी बिना अशी मात्ते बागसून बसले म्हणून जाल्यार हां हां. ते प्रोग्राम चिकेची म्हळ्यार तुमकां ऑडियन्साल प्रतिक्रिया वयर तुमगेले हे 5 जनाल प्रतिक्रिया म्हाका खंडापटे वेरिएशन खंडापटे डिफरन्स पडता हां हां. मंगळुरांत हम्म. हम्म. नाही भायरी आतां भायरी पुरो आमगेले दोस्ताची हां जाल्यार संगीतान तूं आतां मुंबय गेल्यार पद्मनाभम आसा हां. ताका संगीतात ज्ञान आसा हम्म. कशेंनी व्हेरायटी कोरका म्हणून जाल्यार तो एक पाटी प्रोग्राम जाल्या नंतर येवन सांगता हम्म. हांव प्रोग्रामा फुडें सांगता हम्म. 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 आमगेले आनी तांगेले संबंद कशे म्हळ्यार हम्म. म्हाका कसो कोतास पळय हम्म. म्हगेले एक स्ट्रॉंग पॉयंट आसले हांव ताका दिवचे हम्म. तागेले स्ट्रॉंग पॉयंट आसले म्हाका दिवचे हम्म. आतां हांव दामोदरा कडेन म्हगेले अर्द प्राय हम्म. हम्म. जाल्यार दामोदरा कडेन हांव केलो पुरो तागेले निंगूचे आसा हम्म. हम्म. दामोदरा हे अशी केलें कशी तशी केलें हम्म. ना कीड म्हाका म्हाका सगळें एक्सप्लेन करून सांगोस हम्म. तशें तिकून ते आमगेले संबंद हम्म. हे कल वाडची कशी म्हळ्यार तशें तिकून ಕೆಲವಂ ಬಲ್ಲವರಿಂದೆ ಕಲ್ತು ಖಂಡಿತಜಿ आणि आम्ही शिकची कोणा लागी हम्म. ताका नाव म्हणून सांगून तागेलें नाव खंयचें सांगू ना हम्म. आनी तूं ओड दिग्गज जालें नाव सांगलें रे वय म्हाका मिगेल मन म्हाका ताका आयकना हांव रवी किरणा शिकता म्हणजे रवी किरणाला शिकता वय आतां परत फायन ट्युनिंगाक हांव रवी किरणाला वत्ताची रवी किरण आल्या तुम्ही फायन ट्युनिंग जावन सांगील पद खंयचे ना आनी हांव आतां परत फाय वता सांगता गेले आ हा हा शरण गुर्जार म्हणून आसा हम्म. 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 शरण गुर्जार म्हणून एक बँगलोर आसा वय ICW चार्टर्ड अकाउंटंट कम कंपनी सेक्रेटरी हम्म. डिस्टिंक्शनार आयिल्लो मनीस सगळे सोण 24 गंटे नंबर घेवन बस आ हा हा ಬಸವರಾಜ ರಾಜಗುರು ಶಿಸ್ತು ಭಾರಿ ನಾಲೆಜ್ ಆಯ್ತು ಕಿಣಿಯವರೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬನ್ರಿ ನೀವು ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ मला ಅಂತ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಸ್ತಾ ट्यून जावचे मनशाने कबड्डी तितलतय तुका तितल त्यामुळे तेच व्हड फील्ड एक राग शिकूकचे आणि एक राग म्हणूकची तुका सगळे जन्म होता तांतू 10 राग 15 राग तू मास्टर केले म्हणून जाल्यार या जन्म तुका संगीता फील्ड सार्थक म्हणले जाल्यार आता हे रियालिटी शोन तू बरी सन्न पोरताय भारी लायक कोण सांगताची हे कशी साध्य कसले पूर्वजन्म संस्कार घे पळय संगीत म्हळ्यार खंयची की एक जन्मात ते ओट जावन 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 येवच ते फुडल्या जन्माचे कसो बाकी आशिल्लें पळय ताका चिकी ऍड जावन हे जन्मा येता थंय सुकून ऍड करपाचें काम तुगेलें थंय चुकून ते सोडले म्हणून जाल्यार गेले ते हांव ಕೆಲವು आयकता पयर एकलेले आयकले सना चेरडाले ते हाजे खंयची एक भीमसेन आले ते फिल्मा पद म्हणलें तेणें भारी चंद म्हणला उल्लो चकना जाल्यार कसं म्हळ्यार तांतू ग्रोथ फॅक्टर उणी ते म्हळ्यार तुका सक्सेस तांणी काडटा आनी सीदा मातारी बसयता अंडीर धरून कांद्यार धरून मागीर मातार बसयला आवडना तू काढले आनी मातार बसयले म्हणून जाल्यार मागीर जाग आसची खंय तेलाची काडटा आनी उडयता काण आनेक लायता आनी ताका बसयता ताका काडटा आनी उडयता तशें करून रियालिटी शोन तूं आनी प्री रेकॉर्डेड म्युजिकांत म्हाका मस्त हांव ताका ध्यान दिना म्हळ्यार तांतू कसो म्हळ्यार हांव साजीद नाडियाड वाडला तागेले एक पाटी हांगा चमकलो म्हगेले एक फ्रेंड एक डायरेक्टर आशिल्लो फिल्मा डायरेक्टर थंय वतना म्हाका आश्चर्य एक आर्टिस्ट फिल्मा पद हांव नांव आनी सांगून कसले प्रिजन 10 लायन म्हणटा एके पाटी म्हणून निमगेलो तो कसले 10 लायन म्हणटा ते 10 लायनान तूं खंयची लायन लाय जाला पळय भायर गेलो 10 लायन म्हणलें म्हणलो उनो दापिल्लो दोनी लायन म्हणलें तांय एक 10 पाटी म्हणलें ते सगळे पद जाता नासना ताका 3 दीस जाता तांतू लायक 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 ओट केलेलो पळय त्याची तो लायव हा म्हणो तितलो प्रभाव आसा माईक सिस्टम आत्ताचे माईक सिस्टम आनी आसा पळय ते पुरो कंप्लीट
संगीत एक लेकार तू पळोवचें गेल्यार चांग करून आयला म्हणून सांगू येतं लाईव्ह आणतो बट प्री रेकॉर्डेड आणतो एक संगीत कचेरीचे यशस्साक कसकसल प्रकारण जाता मेन को अकंपनीमेंट आमकां परफेक्ट जावका हार्मोनियमाचो तबल्याच्या ताका ते लय दवरूंक वळखा प्लस ताळेच्यो भजन एक उठा वाडोवका म्हणून जाल्यार एक ताळेची हार्मोनियमाचो खंयच्या रागार चुकून खंयच्या रागार वरता तो कशी तागेले ते बोट्ट गुंत म्हळ्यार ते आतां हांग पळयलें म्हणटा आतां हांव 90% आपोवचें हांव दत्तराज माळशी म्हणून आसा गोवांत भार लायक वचें हांगाच्यान तूं तबल्याक हांव तबल्या म्हळ्यार सादारण म्हणटा मिगेलान तूं आतां बैस्त म्हणून जाल्यार एक देवदत्त प्रभू म्हणून आसा तो एक तबल्यान तूं ताका किरणाचे मुक्ताय खंय दिवचें पुरो जाणां एंडा मुक्ताय दिवचें किरणातांनी मात अर्धार मुक्ताय दिवचें अर्ध मुक्तायाक ताजी वजन चड सन सन्नस न्हू विशय इट मेक्स अ ह्यूज डिफरन्स आतां ताळेक मस्तीन बसता ताळे जाल्यार आमगेले एक देवदास नागर म्हणून तागेले एक ताळे ताळ अशी वाजूचे आनी एक अशी वाजूचे आसता ते मावळे म्हणून आसता त्या स्टायलार वाजूचे एक बरला म्हळ्यार एक यो देवदास नागर म्हणटा एक भार लायक वाजयता ते म्हळ्यार ते सगळे ते स्टेज उठान येता तशी आमी हांगा जाल्यार सोदूं आर्टिस्ट तबल्याच्या कोणा दोर साहेबा म्हणून ते एक तबल्याचेर म्हणटा तुका माता दिवंक सोद हार्मोनियमाच्या कोणा दवरचे तो खंय चुकता की म्हणून सांगून असचे आर्टिस्ट म्हणटा ते डेवलप जावं का तितलीच माईक सिस्टम माईक सिस्टम भयंकर इम्पॉर्टंट माईक सिस्टम आनी पुरो बॉम्बेची ते एक सिंगल मायकारी म्हळ्यार कसत म्हळ्यार आमी हाय पिचार वतना तुवें शरीर हालताचीची तोंड एक नमने विकारशी जाता ते करची न्ही ते जेवची ते जितले ते वयर वतनाच पळय ते ऑटोमॅटिकली नावे तूं चंदाय पळय नांव म्हणून जाल्यार तूं रागा इम्पॉर्टन्स दी आमी दिवचे रागा इम्पॉर्टन्स भले राक्षसी दिसू जावं न्हय हांव त्याच न्ही मुखार म्हणनाशिल्ली आतां पंडीत भीमसेन जोशी न्हय पद म्हणटना जो नातल्यार तुमी ना माधव गुडी म्हणटना आमकां दिसचे मस्त हांगा एक वावंट जाता हें पद म्हणटना म्हळ्यार ते तोंडार जावचे एक्सप्रेशन हाताचें चलन ह्या पळयतना ते बदल जावन गायन म्हणलेलें एक तुमकां धणसीत गी नाही तुमकां रिलॅक्स करता गी कसं करता ते फील कसं एक प्रकार कसं म्हळ्यार पवर हाडका म्हणून जाल्यार तुगेल्या वॉयसान तूं ताकद घालका ताकद घालका म्हणजे आंगाच नर तुगेले ऑटोमॅटिकली येताचीच आनी गायन म्हळ्यार स्वरा परफेक्शन तबल्याची समखाली कशी घेवका कशी वाडोवका तान खंय मारका खंय एंड कोरका ई कार खंय दवरका खंयच्या धरल्या चंदा येता मुक्ताय खंय दिवका मुक्ताय सुकून नेक्स्ट स्टॉपास केदान काडका हार्मोनियमाच्या केदान काण दिवका ती तितलं आलोचन करतना आमकां म्हळ्यार दिसता निडला नर मिगेल तांतूय क्लियर दिसता निडला नर म्हणटन गळ्या नर दिसता ಒಟ್ಟು ಕಸ ಮಳೆ 2 ಗಂಟೆ ಓಟ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟ ತುಕ ಅಜ್ಜೆ ವೈಲಿ ಪೂರ ನರ್ दिसता त्यातन मानते ते चंद येतं गायनाची म्हळ्यार तुम्ही तुमगे गायनाद्वारे ऐकतल्यांक भारी परम सुख दिताचे जाल्यार स्वतः तुम्ही कष्ट भोगत असताचे होय बा तेजार ते लाईट घालून त्यान तू ते बैसून आता एक प्रोफेशन म्हणताना चेडूपण नाही पळय प्रोफेशन म्हणताना तू जनाल कसं एक्सपेक्टेशन असतं त्या एक्सपेक्टेशन आहे की तूं देवले म्हणून जाल्यार ताजे तू गवाय जावन पाहिजे मागीर बैसून व्हडो डुल्लोचेच पडटा तें म्हगे लायफांत हांव करनी आनी मुखार जाल्यार करनाय आमी आतां नेक खंयचेय पद आयकूं असं तुमी सांगिल्लें तुमगेली एक सीडी तुम मेरी राखो लाज हरी हय आनी तो खंयचेय जाता मालकम सर म्हणटा ओके
घूंघट का पट खोल रे, घूंघट का पट खोल रे, घूंघट का पट खोल रे, तो हे राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे, घूंघट का पट खोल रे, तो है राम मिलेंगे, राम 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 राम, घूंघट का पट खोल रे, घूंघट का, घूंघट का, घूंघट का पट खोल. पुरा सनसन झलक. वय वय. आता तुमगेले गायना शैलीन तुले तुम्ही मेच्चूचेम शकच्यो आणि तुमका म्हळ्यार मिग्गेले हे चिक्के ड्रॉबॅक म्हण तुम्ही गुर्तिसिलल खंयचे अंश. असं बा तू म्हणता ना तुका कळतं स्वर करेक्ट लागले म्हणजे तज्जे एक आनंद विंगड स्वर चिक्के कडते कडे लागले म्हणजे ते दुसू ते म्हणू मागीर ते आसक्ते ना सकाळी मी की थोडी म्हणतात परफेक्ट म्हणले म्हणजे जेव्हा ललत म्हणले म्हणजे जितल्याक हांव ताका कसो करचें म्हणजे चेडाव आनंद जाग आसता अन्नालय दुरो म्हणजे कितले घंटे तुम्ही रियाज करता. आमी आतां मंत्र साधन चड मंत्र साधन फुडें मस्त करता आशिल्लो आतां चिके चिके उणी कोर न्हू आतां रागा भायरी स्वरा भायरी सुरय म्हळ्यार एक शिकोट टायप विंगड आमकां शिकयली कशी म्हळ्यार षडजार सुकून लोवर षडजार येवका मंत्र साधनांतू तांतू कोमल शुद्ध पंचम तीव्र कोमल शुद्ध कोमल षडज त्या षडजित तोग्गू षडजित येवन एक पटी लागो का मागीर ताजेर आकारार वचो का आपास त्या आकारार तोग घेवं सकाळचे तूं वयले हाजेर म्हणू जायना कितले लो पिक्चर म्हणटा पळय तितले तुगेले वॉयसान तूं आनी ताचे आमी चड इम्पॉर्टन्स दिवचे ओमाक ओम म्हळ्यार सीदा ओम न्ही अ उ आनी म अ सनाची पोर्शन धरल्यार म चड धर सना पोर्शन धरलें म्हणून जाल्यार ऊ चड धरलें म्हणून जाल्यार ते ड्रील जाल्यावर जाता भितर तुगेले ते सगळे पायपलायन क्लियर जाता मागीर म लास्ट एक जस्ट एक सोडची तेतून तुगेले ऑटोमॅटिकली ते 10-10:30 इकर नंतर मागीर 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 तुका ते म्हणटनाच पळय तुका ते डिफरन्स कळटा आमकां आमी म्हणलेले डिफरन्स आमकां कळटा तेतून ताजे एक संतोष विंगड. तुमकां घरांतू तुमगेलो अन्ना तसो लेगलो लायक एक क्रिटीक आशिल्ली मेन प्लस पॉयंट एक थंय मिगे ल्हान एक घरकड मिगेल बायल हे दोग जाण तांणी मिगेले म्युजीक लवरय म्युजीक हायेस्ट क्रिटीकय आनी एक भायर गेले म्हूण जाल्यार डॉक्टर सूर्यकांत पै दांता दुखी जाल्ली हय थंय गेले म्हूण जाल्यार सुरवे गायनाचे पुरो मायनस पॉयंट सांगतो पळय अशें हां वय ताण सांगले म्हणून तांकां कसं जेन्युइन इंट्रेस्ट तुम्ही तांगेले क्लिनिका वचून असो पुरोची खंयचे 24 घंटे राग तागेले आसता आमकां दांत काडले दुखी कळना वय तशीच चूक करून मम्माय देवसान रोडार गेले म्हणून जाल्यार दोग जाणे बसले जी लक्ष्मण प्रभू सूर्य दांटून वचू का त्यानंतर सूर्यकांत पहिले घर दांटून वचू तांतू मध्ये कोणा एकल्यान मेळ्ळे म्हणून पळय त्या अशी हे तशी त्या अशी हे तशी म्हणून सांगता तांतू तांणी सांगिल्लें आशिल्लें आमकां तें सानपण न्ही तांणी आमकां एनकरेज करूनच पळय आनी कितें तांतू आमकां परफेक्शन हाडू तांणी पळयता शिवाय खाली तूं म्हणटा म्हण सांग गळ लयताले 100 जाण आसा जाल्यार ते गळ पळयले म्हण जाल्यार न्हू तुवें म्युजीक खंय गेल्ले म्हणून एक कलाविदा जावका जाल्यार एक सौजन्य
येनगिंत किरियरिल्ला म्हळेली एक विनय होय ते तुमगेले अंतू भारी तंतू आमकां कसले हळी शिकना हांव दामोदरा कडेन लागी हांव केलो पण निमगीत म्हणून जालें सो आतां कोणालाय कसले चांगूण आसा आमी लेखचे हम्म. तो हांवें तागेलें नांव घेतलें आमकां संगीता प्रोग्राम मेळटा ते पुरो टेम्पररी मागीर वय वय हम्म. भारी उण वय एक एक प्रत्येक गांव एक 4-4 पटी धरता ते वय मागीर ते ऑटोमॅटिकली भायर येता वय हो हे अशें म्हणून सांगू व्हडोड गुरू नांव म्हणून हम्म. सांगू न्हू हम्म. तूं तांगेले 10% म्हणी म्हणून जाल्यार वय ते तक्कळ शीक वय. गेल्ले लात माळ शीक हम्म. ताजे बदलाक गुरू नांव सांगू नाका हम्म. जाल तितले प्रयत्न म्हणले म्हणून जाल्यार जेवणान सांगता हम्म. तो तागेल्या वरी तशी आसा मरे ऑलमोस्ट सिमिलर आसा म्हणून सांगले म्हणून जाल्यार ताजेक वेटेज विंगड आसा हम्म. हम्म. आता नेहमी तुम्ही पेटयलेले थोडे फोटोस आसा हां पळय ते पळोवया हे हे बंटवाळा गेलेले हां हां हम्म. ಬಂಟ್ವಾಳ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯೋ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಾಳೆಗಾಲ ಗರ್ಕಡೆ ಪೈರಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅಂತೂ तागेले घर कडेन कोमळे एक संगीत प्रेमी जावन अखंड संगीत प्रेमी म्हणटा पळय संगीत प्रेमी न्ही भयंकर संगीत प्रेमी म्हणून तागेले पुत्यो तागेले घर कडेन जाल्ले प्रोग्राम केवला फाउंडेशनाचो मिगेल लेफ्टार राबिल रायट सायडार राबिलो गुरुजी प्रदीप उल्लाल म्हणून सांगिल्लो पळय एकडचो नारायण कामत म्हणून तो एससीडीसीची बँक मॅनेजिंग डायरेक्टर जावन आतां रिटायर जालो एकडचो VNR गोल्डाचो नागेंद्र बाळेक म्हळ्यार यो आमगेले एक सोर्स ऑफ इन्स्पिरेशन प्लस म्युझिक लवर बाकी दोग जण राबिल तागेले शिष्य ते बैल मनशो तशी एंटा राबिल आसा पळय दोग जण आनी तागेले चेडो यो अजय यो अक्षय तांकां ते संगीताचे पापसून ते हाडला यो पळय नायक माम चेन्नई म्हणून सांगिल्लें पळय SG आसा बाय यो नायक माम यो हागेलो सीतार आमगेलो रविशंकर आले रविशंकर जी शिष्य तो ते पक्कने म्हणटा सूर मलार गाव म्हणून म्हणलो प्रयत्न करता म्हणून म्हणलें भाद्रवा बरसने लागी नन्नी नन्नी बूंदन तेतन पावस येता तशें तेतन तो वयर येईल अच्छा गाया बेटा आपणे आमकां तितले एक म्हणलें मनशान म्हणल्यार तेजे गोड विशय आमकां आनी एक नायक माम आनी विजयाक नेक्स्ट यो हांव वय गुर्तू मेळना वय बारी चंद केस ते हांव यो मिगेल आनु यो भीमसेन जोशी आमी बेंगलोरान तो वतना आमगेले रुमान तो आयिल्लो तो आनस म्हूण कळ्ळे अन्नान फोन केलो इंत रूमಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ म्हणून तेदन तो आयिल्लो तो घुमेडो तो हे आमगेले चेन्नईन तो नायक मामू भारी एक संगीत प्रेमी आनी भारी एक व्हडलो सपोर्टर हेवय चेन्नईन तुजी हांव तो देवदास नागर मठ म्हणलो पळय ताळेचो म्हापशे बेसला तुम्ही घेऊन वचवे हांगसून वतना आतां कसं केला म्हळ्यार आतां फुडें सुरू एक सेट जायना आशिल्ले आतां गांवांत पुरा गांवांत एक एस्पेशली मुंबय आनी गेले म्हणून जाल्यार आसा पळय थंय आर्टिस्टाक सांगता म्हणना बैसून रियाज आपास फुडें करूं म्हणून अशें केल्यार ते मुक्ताय म्हण म्हणचे म्हळ्यार आमगेले मुक्ताय विंगड भजने आनी तांगेले मुक्ताय विंगड ते तांकां सांगले कुडले कळटा हे भीमसेन जोशी संगीत समारोह म्हाका पद्मा मामान फर्स्ट वेलेलो म्हाका कार आयकून म्हाका वेलेले ह्या प्रोग्रामान तो राज शिरोडकर म्हणून ह्यो आमगेलो कोटेश्वरचो कामत राज शिरोडकर साटन बोवाल शिष्य तो नंबर 1 ना पका वजान ह्याच प्रोग्राम म्हाका तुलसीदास बोरकर हे चेन्नई जालेले हे डॉक्टर सूर्यकांत पैन टावन हॉला करयले भीमसेन साथीदार जावन आशिल्लो भरत कामत तो सुमार काय एक 200-300 प्रोग्राम बसला चंद्रकांत कामतेल पूत मिगेल आन आनी चंद्रकांत कामत भारी क्लोज तागेले पूत यो म्हापशे बशिल्लो तो टोपी घालून बशिल्लो आसा पळय तो ताळ्याचो नंबर 1 इंडिया आनी तसलो ताळ वाजयतलो कोणूय ना मावळी म्हणटा ताका तशी हार्मोनियमा बशिल्लो यो नरेंद्र नायक हे नागेंद्र बाळेगाल घर कडेन तागेले घर कडेन मैफील जाता आसता खंयचेय दीस खंयचेय मैफील आसा म्हणून जाल्यार तागेले एक फोन येता देवरागिण्या अमके चलता रे आमकां कितले घंटे हांगा यो म्हळ्यार ते प्रोग्राम फिक्स म्हणून लायक हे हांगा मुंबईन तूं सुशांत मल्ले म्हणून एडवोकेट एकडच्या तुमी पळोवन राघवेंद्र मल्ले पकावाज राघवेंद्र मल्ले लढना काश हाडना व्हडले संगीत प्रेमी हे भीमसेन जोशी संगीत समारोह हांगा
डोंबिवली जाल्लो वय या भीमसेन जोशी संगीत समारोह हांव हांगा केलेले हां 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 आनी ते कशें म्हळ्यार हांव आनी मिगेल आनू कुट्टेक दिवो जळोवचे आमके हां हां भारी उणी पड आसले चान्स मेळचे वय बॉक्सो. वय 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 हे आमगेले सरस्वती संगीत सभा म्हणून केलेले तेन्ना डॉक्टर सूर्यकांत पै आमगेले चीफ गेस्ट जावन आशिल्लो म्हाका तो राबला देवदास नागर मठ एकडचो आनी एकलो आमगेले गणेश कोडवा म्हणून वय भारी व्हडलो सपोर्टर मिगेले तशीची यो राजेंद्र पै म्हणून मिगेल नेक्स्ट राबला पळय राजेंद्र पै तो हांगे आयस्क्रीम डिस्ट्रिब्युटर हां हां हे दोग जाण गणेश कोडवा आनी राजेंद्र पै मिगेल खंय प्रोग्राम आसा म्हणून जाल्यार वय तांगेले फिजिकल प्रेझन्स आसता तांगेले सपोर्टूय आसता हो हो किडमाम कसं जावं म्हणून जाल्यार हां एमएसआची म्हणून जवो देवराय खिणीमाम ಎದ್ದೊಳ್ತಾಯಿ तुमगे ಒಟ್ಟು उरलेले एक संतोष जालो ना ताजे ಒಟ್ಟು तुमगेलो अपूर्व जालेले एक गायन आयकुचे एक भारी एक आनंद तुम्ही देवाले दिले टायम येयला आमगेले मेळचे होय कसं की आमकां ऑपॉर्च्युनिटी येयली होय ऑपॉर्च्युनिटी तसे आमगेले वीक्षकांकय तुम्ही हे एक अपूर्व आनंद तुमगे गायनाचे आणि उतराचे आणि तुमगेले हे संगीत क्षेत्राचे इतले सुदीर्घ तुमगेले प्रयाणाचे अनुभव हे पुराय तुम्ही आमगेलो वांटून घेतील का तरी तुमकां मस्त धन्यवाद सांगता नमस्कार.